अंटार्क्टिका आणि गोंयामदीं कितें तरी समान आसा। एक पुराय बर्फान भरिल्लो खंड आणि गोंय सनशायन पर्यटना खातीर फामाद। दोनूय प्रदेशांमदीं हजारांनी किलोमिटराचें अंतर आसा, पूण तुमकां अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत जाल्यार पत्तो बरयतना पिन कोड गोंयचो घालचो पडटा। अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत जाल्यार पत्तो बरयतना तुमकां पिन कोड गोंयचो घालचो पडटा। अंटार्क्टिकाचेर भारताची 2 संशोधन केंद्रां आसात, एक मैत्री आणि दुसरे भारती। दोनांय मदीं 3000 किलोमिटराचें अंतर आसा। काँग्रेसीचे उमेदवार कोणूय आसूनी ताचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयांतली दोनूय सिटां भाजपाकूच मेळटली असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। मुळगांवां जाल्ल्या भाजपाच्या 50 प्रमुख बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। विजापूरच्यान गोंयांत येवपी खासगी बशीक चोर्ला घाटार भिरांकूळ अपघात जालो। आयतारा सकाळीं जाल्ल्या ह्या अपघातांत 12 प्रवाशांक दुखापत जाल्या। तातूंतले कांय प्रवाशी गंभीर आसात, तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्या। गोंय आणि महाराष्ट्राच्या शिमेवयल्या दिवचल साळ पुनर्वसन गांवांत लोकांचे पिवपाच्या उदका खातीर घश्टे। दिसभर नळ सुके, मध्यान राती 1:30 उदक येता, तेय बी फकत वराभरा खातीरूच। दिसाचे टँकराचें उदक येता, मात त्या उदकाचेर तेलाचो तवंग दाटिल्लो आसता म्हूण थळाव्यांचो आरोप। जर नळाक उदकाची सोय करूंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्काराची साळ पुनर्वसचे लोकांची शिटकावणी। आयतारा पणजे आझाद मैदानाचेर आपाच्या फुडाऱ्यांनी केजरीवाल हाका अटक केल्ल्याच्या फाटभुंयेर एका दिसाचें उपोशण केलें। केंद्र सरकार आपाक भियेला म्हणून केजरीवाल हांकां बंदखणींत घाला, जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन आपल्याक नांव बदलून भारतीय चोर पार्टी दवरचें असो सल्लो आपाच्या अमित पालेकरान दिलो। उपरांत इंडी अलायन्स एकजुटीन काम करता देखून फुडल्या 10 दिसां भितर आमचो प्रचार पुराय जातलो असो विश्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो।
कोयरा शिरगाव रस्त्याचेर आयतारा सकाळी 2 दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले, जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाले। पुष्पराज हळदणकर अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नाव आसा। तो कोयरा रावपी आशिल्लो। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज वाठारांतल्यान काडिल्लो वडाचो रूख कांपालार हाडून घाला। वडाचे झाड कातरपाक पर्यावरण मोग्यांनी खर विरोध केल्लो। लोकांचो विरोध आसतनाय शुक्रारा रातीं वडाच्यो खांदयो मारून रूख कांपालार हाडून घालो। राजस्थानात लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय रिझर्व बटालियन पुलिशेच्यो 10 तुकड्यांक तैनात केल्यात। सुमार 900 पुलीस राजस्थानात 19 आनी 26 एप्रिलाक जावपी वेंचणुकेत ऑन ड्युटी आसतले। हे पुलीस शेनवारा राजस्थानाक वचपाक भायर सरल्यात। अख्ख्या भारतांत मोटरसायकल पायलट आशिल्ले गोंय हे एकमेव राज्य अशें आमी अभिमानान सांगतात। पूण ह्या वेवसाया कडेन फाटल्या 10-15 वर्सां बरेच दुर्लक्ष जालां। सरकाराचे मोटरसायकल पायलटाचेर पुराय दुर्लक्ष जाल्ल्यान हो धंदो अडचणीत आयला। तांच्या वेवसायाक तिगोवन दवरपा खातीर ज्यो बारीक सारीक गरजो आसात त्यो मेळपाक लेगीत मोटरसायकल पायलट सद्याक कुस्तार जाला। गोंयचो मोटरसायकल पायलट हो गोंयच्या येरादारी वेवस्थेंतलो म्हत्वाचो घटक। राती उसरा मेरेन बस मेळून आसुये, मात पायलट आसतलो हाची गॅरंटी पायलटा परस तांची सेवा घेवपी गिरायकांक चड आसता। मात सध्या पायलटांचो हो वेवसाय ल्हवू ल्हवू करून काबार जायत चल्ला। हणजूण आनी म्हापशा वाठारांत 1.32 लाखांची गुळे वखदां जप्त केल्या। हातूंत MDMA आनी गांजाचो आस्पाव आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दशरथ नायक वय 30 आनी फारूक मलीक वय 24 ह्या दोगांक म्हापशा पुलिसांनी हे खातीर अटक केल्लो आसा। हाचो फुडलो तपास चालू आसा।
एका गाडयेंतल्यान घरातल्या सामानांचो कोयर रस्त्याकुशीक उडोवपाचो प्रकार शिवोले घडलो. शिवोले ते म्हापशा हावसिंग बोर्ड रस्त्याच्या कुशीक महिंद्रा बोलेरो पिकअपांतल्यान कोयर उडयतना शिवोले मार्ना पंचायत वांगडी विलियम फर्नांडीस हांणी पळयलें आनी पुलिसांक कळीत केलें. कोयर उडोवपाक सांगपी पात्रांव राजस्थानाचो अशें कोयर उडोवप्यान सांगलें. जो मेरेन पंचायतीक दंड फारीक करिना तो मेरेन पुलिसांनी तांची गाडी जप्त करपाची मागणी पंच वांगडी विलियम फर्नांडीसान केल्या. पणजेचो फोंतेनास भाग लॅटिन क्वार्टर्स म्हणून फामाद आसा. हांगासरली इंडो पोर्तुगीज पद्दतीन बांदिल्लीं आदलीं घरां आमकां पोर्तुगालाच्याच एका शहरांत गेल्ल्याचो अनुभव दिता. पूण हेंच वैशिश्ट हांगासरल्या लोकांच्या तकलेक सध्या ताप जाला. म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटांतल्या नुस्तेकारां आनी आरटीआय कर्मचाऱ्यां मदीं कांय दिसां फाटीं वाद जाल्लो. ह्या प्रकरणांत म्हापशे पुलिशेन चॅप्टर केस दाखल केल्ल्यान आतां नुस्तेकारां बरीच चाळवल्यात. आरटीआयच्या कर्मचाऱ्यांक छळ आनी फसवणूक केल्या अशी बायलां नुस्तेकारांची कागाळ आसा. हरवळ्या आशिल्लें रुद्रेश्वर देवस्थान फकत भंडारी समाजाचेंच कशें तें तांणी सिद्ध करचें अशें विधान सातेरकर समाजाच्या वांगड्यांनी केलां. आयतारा पत्रकार परिशद घेवन भंडारी समाज देवळाच्या अधिकारा विशीं वाद तयार करता असोय आरोप सातेरकारांनी केला. लोकसभा वेंचणुकेत कोण जिखतलो आनी कोण हारतलो हे गोंयचे मतदार थारायतले. ते ॲडव्होकेट रमाकांत खलप सांगपाक शकना. मात ॲडव्होकेट रमाकांत खलप ही लोकसभा वेंचणूक हारतलो अशें विधान उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी केलां. काँग्रेसीची सध्या अवतिकाय जाल्या अशें नायक हांणी म्हणलां.
म्हापशा नगरपालिकेच्या वाठारांतल्या नुस्त्या बाजाराचे घाणयारे उदक रस्त्यार व्हांवपाक लागला। ह्या घाणयाऱ्या उदकाचो यो वच करप्यांक तशेंच बाजारांत विक्रेत्यांक त्रास सोंसचो पडटा। फाटल्या दिसांनी म्हापशा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आनी हेर नगरसेवकांनी हे सुवातीची पळोवणी केल्ली, मात अजून कांयच कारवाय करूंक ना। देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी नगरसेवक सुधीर कानोळकर हांणी केल्या। गोयची फामाद सिंगर मेलेडी क्वीन तशेंच कोंकणी तियात्रिस्ट आंतोनेट मेंडीस आयतारा संवसाराक अंतरली। तिणें आपल्या कलाकारितेंतल्यान रसिकांची मनां जिखिल्ली। कोंकणी फिल्मां, तियात्र आनी स्टेज परफॉर्मन्सा खातीर ती गोंयांत बरीच फामाद आशिल्ली। तिचो उणाव कोंकणी रसिकांच्या मनांत सदांच उरतलो। अमळाय पंचवाडी हांगा अजय पाटील हांच्या पिकावळीक उजो लागिल्ल्यान तांकां 8 ते 10 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां। उजो पालोवपी दळ वेळात पावंक नाशिल्ल्यान पिकावळ नश्ट जाल्या, अशी माहिती शेतकार अजय पाटील हांणी दिल्या। धारगळ पंचायत वाठारांत आयुष हॉस्पिटला फाटल्यान स्पोर्ट सिटी खातीर संपादन केल्ले जमनीत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून चिरे, फातर आनी माती चोरून व्हरतात, अशी कागाळ धारगळेचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच वांगडी अनिकेत साळगांवकर हाणें पेडणे मामलेदार कार्यालय तशेंच पेडणे पुलीस स्टेशनांत केल्या। ह्या दोंगर कापपाच्या प्रकरणात धारगळेचो सरपंच अर्जुन कोनाडकार हाचो हात आसा, असो आरोप साळगांवकर हांणी केला। काँग्रेसीन दोनूय मतदारसंघात बरे उमेदवार दिल्यात। इंडिया आघाडीचो घटक म्हणून आमी ह्या दोनूय उमेदवारांच्या फाटल्यान उबे रावतले, अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगले।
मार्च ते मे महिन्यात गरमेचे प्रमाण वाढपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून सध्या गरमेपासून स्वताची कुयदाद घेवपाचे आवाहन खात्यान केला। लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळार मतदारांक त्रास जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपा खातीर लेगीत वेंचणूक आयोगान अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात। परवानगी घेनासतना कोमुनिदाद जमनींतल्यान लायटीच्यो भुंयगत केबल घालपाचें काम हळदोणा कोमुनिदादीच्या एटर्नीन आडायलें। वीज खात्यान परवानगी घेनासतना कोमुनिदाद जमनींतल्यान लायटीचे केबल घालपाचें काम सुरू केल्लें। वीज खात्या आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी कोमुनिदाद एटर्नी चागास कारवालोत दिल्या। लोकसभेचे दोनूय जागे व्हडा मताधिक्यान जिखतले असो विश्वास भाजपाचो गोंय प्रभारी आशीष सूद हांणी उक्तायला। भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान मुरगांवां आयोजीत केल्ले कार्यावळीत सूद उलयतालो। काणकोणच्या मस्तीमाळ वाठारांत माकडाचो धुमाकूळ चालू आसा। थळाव्यांक तशेंच गांवांत येवपी लोकांक माकडाच्या हल्ल्यान दुखापत जाल्या। फाटल्या 1.5 म्हयन्या सावन ह्या माकडाक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। जामावले गुलाल उत्सवात शेणिल्ले भांगराचे ब्रेसलेट सापडले। राहुल गडेकर आणि विराज मडकयकर हांकां ते ब्रेसलेट सापडिल्ले। तांणी ते मूळ धनी सुजीत लवंदेक परत दिले। राहुल गडेकर आणि विराज मडकयकर हांणी ब्रेसलेट सापडिल्ल्याचे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाहीर केल्ले। तशेंच ते कोणाचे आसत ताणें घेवन वचचे अशें आवाहनूय केल्लें। ह्या मेसेजी उपरांत तांकां साबार कॉल आयले, पूण ब्रेसलेटाची वळख पटूंक नाशिल्ल्यान तांणी ते दिले ना। उपरांत सुजीत लवंदेच्या सोयऱ्यान कॉल करून ब्रेसलेटाची वळख पटयली।